आमचो दुसरो विशय आसा गुंतवणूक करपा खातीर गोंयांत खास वाठार येवजण. म्हणजे गोंयचे सरकार खास वाठार नेमतले आनी तातूंत सगळ्यो सुविधा दितले आनी तातूंत जे पयशेकार आसात, जे इंडस्ट्रियलिस्ट आसा, उद्योगपती आसात, तांकां येवकार दिवन तांकां ते उद्योग धंदे सुरू करपाक उत्तेजन दितले. भायलो पैसो गोंयांत हाडात, गोंयकारांचे पोट भरात. भायलो पैसो गोंयांत हाडात, गोंयकारांचे पोट भरात. आमकां जाय ते करना जाल्यार पैसे सोडात, परत वचात. आमकां जाय ते करना जाल्यार पैसे सोडात, परत वचात. उद्देगीक धोरणाचो मसुदो म्हणटा स्पेशल इन्व्हेस्टमेंट रिजन्स म्हणल्यार उद्देगा खातीर जागतीक दर्जाच्यो खासा मुळाव्यो समाजीक आनी उद्देगीक सुविधा आशिल्ले वाठार आसतले. हे वाठारांनी जागतीक तशेंच देशी उद्देगीक गुंतवणूक जातली. हो आयकतकर एकदम याद जाता स्पेशल इकॉनॉमिक झोनाची, म्हणजे खास अर्थीक वाठार जो राणे सरकार गोंयांत हाडपा सोदतालो आनी जाका लोकांनी विरोध केलो आनी त्या विरोधाक लागून दिगंबर कामत सरकाराक तो सबंद प्रकल्प पळय आशिल्लो न्ही SEZचो खास अर्थीक वाठाराचो तो रद्द करचो पडलो आनी सगळ्यांची अलॉटमेंट बी हायकोर्टान कॅन्सल करचे पडले. ताजी याद जाता. म्हणटकर जे कारणाक लागून गोंयच्या लोकांनी SEZक विरोध केल्लो ती कारणां हातूंत येवची न्हय, ह्या येवजणींत येवची न्हय अशी जतनाय ह्या सरकारान घेवची पडटली. आतां गोंयांत उद्योग धंदे येतले कित्याक? गोंयांत कच्चो माल ना, गोंयचें मार्केट ल्हान, कोणेंय गोंयांत येवन सुरू करचें कित्याक? तें एकच ताका कारण आसपाक शकता की गोंयचें सरकार खूब सवलती दिता, खूब तांकां येवकार दिता, खूब इन्सेंटीव दिता आनी म्हणून ते हांगा येतात. आज मेरेन जे उद्योग धंदे गोंयांत आयल्या वेगवेगळ्या इंडस्ट्रियल इस्टेटींनी ते अशेंच आयल्या कारण एक फावट कांय तेंपा आदीं भारत सरकारान खुबश्यो सवलती दिल्ल्यो, गोंयच्या सरकारान खुबश्यो सवलती दिल्ल्यो म्हणून ते सगळे हांगा आयिल्ले आनी हेर सरकारांनी सवलती दितकर थोडे हांगा बंद करून थंय बी गेल्यात. म्हणटकर सवलती हे सगळ्यांत म्हत्वाचे. आतां सवलती कसल्यो दिवपाक शकता राज्य सरकार? पावर जो आसा, विजेची पुरवण जी आसा ती सवाय दरान दिवपाक शकता आनी खंड पडिनासतना दिवपाक शकता, म्हणजे 24/7 आनी जाय तितली दिवपाक शकता. दुसरी गजाल उदक जाय तितलें दिवपाक शकता. तिसरी गजाल तांकां जी जमीन जाय ती एक सवाय दरान सरकारान एक अनुदान बिनान दिवन सवाय दरान ती तांकां जमीन दिवपाक शकता. म्हणजे असल्यो गजाली जास्ती सरकार करपाक शकता. आनीक जाय जाल्यार खुबशे अनुदानां बी हेवटेन तेवटेन वाडोवपाक शकता. अशें जर केलें जायत गोंयांत उद्योग धंदे येवपाची शक्यता आसा. आनी उद्योग धंदे आमकां गोंयांत कित्याक जाय? गोंयचीच उदरगत न्ही, गोंयकारांची उदरगत जावपाक जाय. जायते उद्योग धंदे आयले, भायल्यांक काम दिलें, खंयच्याच गोंयकाराक काम ना, उपयोग कितें आमकां? ते गोंयचे प्रश्न वाडयतले पूण गोंयांक कांय फायदो करचो ना अशें जावपाक जायना. ही जतनाय सरकारान घेवपाक जाय. आतां इन्व्हेस्टमेंट म्हणटा पळय न्ही ते भायले लोक कित्याक करतले? फक्त सवलती आसल्यार करतले, सवलती दिवच्यो पडटल्यो. दुसरी गजाल सवलती दिल्यो म्हणून जायना. आनी कसली फॅक्टरी हाडटलो, मानायपणाची फॅक्टरी, म्हणजे थंय सगळें काम हातांनी करचें पडटा. जे गोंयकार करपाक तयार ना, भायले लोक येतले, तांकां नोकऱ्यो मेळटल्यो, गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळच्यो ना. असले उद्योग हाडूंक जायना. कॅपिटल इंटेन्सीव म्हणजे जे उद्देगांक मशिनां चड लागतात, तातूंत टॅक्नॉलॉजी वेले पावण्याची आसता, असले उद्योग गोंयांत हाडचे. म्हणटकर चड लोक गोंयांत येवन स्थायीक जावचे ना. हांगची जी समतोल एक हें आसा, सांस्कृतीक समतोलपणां आसा ती पेड्ड्यार जावची ना. आनी हांगचे लायफस्टायल जी आसा, लोकांची जिणेची पद्दत जी आसा ताजेर परिणाम जावचो ना. अशी जर जतनाय सरकार घेतलो जाल्यार कॅपिटल इंटेन्सीव प्रोजेक्ट हाडचे पडटले. जे फॅक्टऱ्यांक हें चड लागता, हे तुगेले मशिनां चड लागतात आनी लोक कमी लागतात, असले प्रोजेक्ट हाडचे पडटले. दुसरी गजाल गोंयकार थोडे तरांची कामां करतात, थोडीं कामां करनात, मानायपणाची कामां करनात, आनी कसलीं कामां करनात. म्हणटकर सेमी स्किल्ड खूब करता, मशिनां खुबशे चलयतात. खुबशे व्हडल्या फॅक्टरींनी गोंयकार भुरग्यांक ट्रेन करून बरे तरेन प्रशिक्षण दिवन बरो तरेन पगार दिवन सगळे ते मालक म्हणटा की गोंयकार भुरगे उत्तम काम करतात म्हूण, भुरगे आनी चलयो. म्हणटकर अशे तरेचें प्रशिक्षण दिवपाची तरतूद करपाक जाय. अशे तरेचे पगाराची तांचेर लक्ष दवरपाक जाय. नाजाल्यार भायल्यान हांगा आयलो म्हणटकर गोंयांत लोक मेळटा म्हणटा कितलोय पगार दिवन तांकां काम करपाक लावपाची एक संवय आसता, तशें करपाक जायना.
पगार आनी प्रशिक्षण दिले जायत गोंयचे भुरगे काम करतले आनी अशें प्रशिक्षण दिवन जे फॅक्टरींत ते काम करपाक शकतात तसल्योच फॅक्टरी हांगा हाडपाक जाय आनी ह्यो फॅक्टरी जर हाडल्यो जायत जाल्यार मागीर गोंयची उदरगत जातली आनी गोंयकारांची बी जातली. आनीक एक गजाल ह्या संदर्भांत SEZ आशिल्ले तातूंत सरकारान तेन्नाच्या सरकारान 40 लाख स्क्वेअर मिटर तांकां दिल्ली. व्हडले व्हडले उद्योगपती सबंद भारतांतले तांकां 40 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन दिल्ली आनी तुमी व्हडले उद्योग घालात म्हणून आनी तांणी सांगिल्लें आमी 1.5-2 लाख लोकांक नोकरी दितले आनी खुबशी बातां मारिल्लीं. मागीर तातूंत खूब हेराफेरी जाल्ली म्हणटू ते जमीन वांटपान खूब हेराफेरी जाल्ली म्हणून हायकोर्टान ते जमनी वांटपाची जी ऑर्डर आशिल्ली ती रद्द केली. आतां ती केस सुप्रीम कोर्टांत आसा आनी ते 40 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन पळय आसा न्ही ती सुप्रीम कोर्टान जिरखून उरल्या. आमच्या सरकारान कितेंय तरी करून ते सुप्रीम कोर्टांतल्यान भायर काडची. कितें करपाचें तें आमकां खबर ना, ते फायली वाचल्यार कळटा. म्हणटकर कितेंय तरी करून कसली तरी प्रक्रिया सुरू करून ती जमीन भायर काडची आनी ती जमीन नव्या लोकांक वांटून दिवन तातूंत तुगेले अर्थीक इन्वेस्टमेंट रिजन म्हणटा पळय न्ही, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रिजन, गुंतवणूक करपाक खास वाठार, तेय बी तातूंत तांकां जी जमीन जाय तातूंत ह्या जमनीचो आस्पाव करचो. हो जालो आमचो दुसरो विशय. गांवकारांनो जायात जागे. आमचो तिसरो विशय आसा गोंयच्या कोंकणी रान्नीचेर भाजपाचें फिरगी शीत. गोंयचे कोंकणी रान्नीचेर भाजपाचें फिरगी शीत. पळयात हो व्हिडिओ. खंयचे सत खंयची नीत, फायदो जाता तीच रीत. खंयचे सत खंयची नीत, फायदो जाता तीच रीत. गोंयच्या कोंकणी रान्नीचेर भाजपाचें फिरगी शीत. गोंयच्या कोंकणी रान्नीचेर भाजपाचें फिरगी शीत. आमकां जाणून घेवपाक जाय हे 130 शाळांक जे बेकायदेशीर अनुदान चालू आसा तांचेर तुमचें धोरण कितें. आनी ह्या विधानसभेच्या अधिवेशनात आमी हो मुद्दो घेतले आनी ह्या अधिवेशनात आमकां जाणून घेवपाक जाय की खंयची पार्टीचें मत कितें आसा. हांव आव्हान करतां की 9 तारखे पयलीं भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान आपलें धोरण सांगचें. तुमी आमचे बरोबर आसा जाल्यार आसा, ना जाल्यार आमी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाक बरोबर घेनासतना फुडें वतले. युगांक नायकान म्हणजे गेट वेल सुनाचें जे प्रेस कॉन्फरन्स आशिल्लें तातूंत उलयतना युगांक नायकान सांगलें 2 गजाली सांगल्यो. एक गजाल, भाजपा सरकारान फुडलें विधानसभेचें अधिवेशन येवचे पयलीं वा विधानसभेचें अधिवेशन चलतना हो जो MOI इश्यू आसा, मुळावी शिक्षणाच्या माध्यमाचो जो विशय आसा ताजेर आपलें ठाम धोरण सांगचें आनी फायनल तें सारकें कडेक व्हरून फायनल करचें. कितेंय तरी ताजेर थाराव घेवचो आनी त्या लोकांक सांगचें. दुसरी गजाल ताणें सांगली ती भारतीय भाषा सुरक्षा मंच हे बाबतींत कांयच करना, ताजें आंग धरिल्ले भशेन जाता. म्हणून तातूंत जे वांगडी आसा भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे तांणी प्रत्येकान आपल्याक जर त्या भारतीय भाषा सुरक्षा मंचात घुसमटमार जाता जाल्यार तांणी आपापले परीन जंय जंय काम करपाक शक्य आसा थंय तें काम करून मूळ उद्दिश्टा खातीर ते जे झगडटाले त्या उद्दिश्टा खातीर आतांय झगडी सुरू करची, आतांय आंदोलन करचें आनी त्या उद्दिश्टा कडेन वाटचाल करची. दोनूय गजाली ताणें ज्यो सांगल्यात ते एकदम बरोबर सांगल्यात, तातूंत कांयच चूक ना. भाजपान वेंचणुकां पयलीं आपल्या मॅनिफेस्टोंत बरयल्लें की बाबा भाजपाक जे आसा ते मुळावें शिक्षणाचें माध्यम कोंकणी मराठी वा आनी खंयची भारतीय भाशा जावंक जाय. तेच भाशांक सरकार अनुदान दितले. इंग्लिशींतल्या मुळावे शाळांक सरकार अनुदान दिवचें ना. पूण पयलीं सांगलें एक मागीर केलें एक. भाजपा अधिकारार आयले आनी परिस्थिती बदलली. भाजपान काँग्रेसीन जें सुरू केल्लें इंग्लीश शिक्षणाक अनुदान दिवपाचें तें भाजपान चालू दवरलें. आतां भारतीय भाषा सुरक्षा मंच पळय आसा न्ही, ताणें जें आंदोलन केल्लें तातूंत भाजपाय बी सामील आशिल्ले
आनी भाजपाचो तातूंत खुबसो मुख्य वांटो आशिल्लो. दोगांयनी मेळून तें आंदोलन काँग्रेस सरकारा आड केल्लें आनी ह्या धोरणा आड केल्लें. आज भाजप सरकारार आसा आनी भाजपान जर धोरण बदललें, भारतीय भाशा सुरक्षा मंचाची तोंडूच बंद जाला, दांतूय आपले आनी ओठूय आपले अशें ताका जालां. म्हणजे कितें करतले अशें म्हूण ते ओगी आसा दिसता. म्हणटकर ताणें जें सांगलां, जे आमचे म्हालगडे आसात तांणी आपआपले परीन काम करपाक सुरवात करची, ही एकदम बरी गजाल. आनी आमी बी तांणी सांगलां ताचे कडेन सहमत आसात. वी एग्री विथ देम की प्रत्येकान आपआपले परी काम करचें आनी ज्या उद्दिश्टा खातीर जे म्हालगडे झगडटाले त्या उद्दिश्टा खातीर तांणी परतून आंदोलन करपाक सुरवात करची. आनी भारतीय भाशा सुरक्षा मंचा कडेनय आमचे मागणे आसा की तांणी बी हाजेर विचार करचो आनी कितें तरी कारवाय करची. एकच BJPक सुचोवणी. BJP म्हणटा एट ऑल इंडिया लेवल राष्ट्रीय धोरण BJP, वी आर ए पार्टी विथ अ डिफरन्स. आमी वेगळी पार्टी, आमी वेगळो पक्ष. बाकीच्या पक्षांक राजकारण चड लागता, तत्व कमी लागता. आमकां तत्व चड लागता, राजकारण कमी लागता. पूण गोंयांत जे मुळावे शिक्षणाचे धोरणांक जर पळयत जाल्यार भाजपाकय बी राजकारण चड लागता आनी तत्व कमी लागता अशें कांय दिसता. आनी भाजपा वी आर ए पार्टी विथ अ डिफरन्स म्हणटा पळय न्ही, तातूंत भितर काँग्रेसी भितर आनी हेर पार्टी भितर कांयच फरक ना काय दिसता. म्हणटकर ही आमकां जें दिसता तें जर खरें जर जालें जायत सगळ्या लोकांक वायट दिसतलें की अरे बाबा आमी एका पार्टे कडेन पळयताले, ह्या पार्टेक तरी तत्वां आसात, हांकां इतलें राजकारण लागना, एका तत्वाक धरून हें फुडें चलता अशें तांकां दिसतलें. तेंय बी आतां दिसपाचें बंद जातलें. तांचोय बी डिसअपॉयंटमेंट जातलो, तांकांय फ्रस्ट्रेशन जातलें आनीक ही गजाल बरी न्हय. म्हणून भाजपान अजुनूय हाजेर विचार करचो. अजून कांयच बिगडूं ना, एकूच वर्स जालां म्हणटकर अजुनूय भाजपान विचार करून हाजेर थाराव घेवचो की बाबा आमी फक्त सरकारी अनुदान जें आसा तें फक्त मुळावी शिक्षणाक दितले. हांगा जालो आमचो तिसरो विशय. गांवकारांनो जायात जागे, जायात जागे. आज आमचे विशय हांगाच सोंपतात. आमचो प्रोग्राम हांगाच सोंपता. देव बरें करूं. पळयत रावात जायात जागे, पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार. करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कशे रावले वोगे, हड्ड्यातले इगळे आयज, हड्ड्यातले इगळे आयज, दगदगून जाऊ दी जागे, जायात जागे.